काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 17 ऑगस्टाक पहिलेच खेपेक गोंयांत येतले। सोमारा सांजे वेळार वेर्णा जावपी मेळाव्यांत ते बूथ कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले। उपरांत 18 ऑगस्टाक दक्षिण गोंयांत पक्षाच्या पीएसीची बंद दारा आड बसका जातली। हे बसकेत येवपी विधानसभा वेंचणुकेची रणनीती, पक्षाची संघटनात्मक तयारी आणि पक्ष गटमूट करपा खातीर चर्चा करतले अशें काँग्रेसीचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकरान सांगलें। नॅशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेजी फाल्यां गोंयांत येतात आनी ताजी विजिटाची तयारी आज गोंयभर काँग्रेस पार्टीचे सगळी जी आमची युनिट्स आसा ती कंप्लिटली एंगेज्ड आहा ते तयारी करपाक। आनी सगळ्यान ही विजीट जी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेची चड इम्पॉर्टंट जाता, कित्याक ही ताजी फर्स्ट मेडन विजीट टू गोवा एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस। आनी ही ताजी फर्स्ट विजीट आसलेल्या कारणान आमचे काँग्रेस पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते तशेंच जे पक्षाचे वर्कर्स आसा ते मोठ्या उमेदीन आज सगळ्याक हे मिटिंगेचे तयारेन लागल्या फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा। ही जी मिटींग आसा ती बेसिकली आमची ब्लॉक DLAs जे आसा आनी बूथ लेवलची संघटना आसा तांची जे कार्यकर्ते पार्टीचे आसा तांची मिटींग आसा। आनी फाल्यां इवनिंग 3:30 काँग्रेस प्रेसिडेंट दाबोली एअरपोर्टाचेर लँड जातले। थंयच्यान ते वेन्यू जो आसा किंतादेव वालादारीस वेर्णा थंय प्रोसीड करतले मिटींग वेन्यू। आनी मागीर ती मिटींग स्टार्ट जातली आनी ते ऑर्गनायझेशनाची ज्यो सूचना दिवपाच्यो आसा कार्यकर्त्यांक पार्टीच्या, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा येणारे 5-6 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स जावपाचे आसा, जाल्यार ताजी तो आमकां ऑर्गनायझेशनाचे बाबतींत सूचना दितलो। आनी वी आर लुकींग फॉरवर्ड फॉर हीज गायडन्स एंड हीज strong commitment that he has always shown to the party. Through that, we are very sure that he will inspire the cadre, party cadre and the party workers at the booth level, block level. आणि नेक्स्ट डे जी आसा 18 तारखेक तेन्ना पार्लमेंटरी अफेअर्स कमिटीची मिटींग आसतली आनी AICC प्रेसिडेंट खरगेजी विल बी गायडिंग द PAC ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी। त्याच बरोबर ते काही NGOंक मेळटले गोंयचे बद्दल जी कितें सजेशन्स तांची आसा, कित्याक आज गोंयांत आमी पळयता की वेगवेगळे विशय आसा आनी NGOय गोंयचे बरी काम करता, एक्टिविस्ट आसा, NGOज आसा। सो थोडे NGOज आनी एक्टिविस्टांनी टायम मागला त्या प्रमाणे ती ऑर्गनायज केल्ली आसा, तांकां मेळून ते मार्गदर्शन करतले।